Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ही पळयात सुप्रीम कोर्टाचे आदेशा उपरांत कोविड दुयेंतींक डिस्चार्ज दिवपा खातीर थारायल्ली गायडलायन. कोरोनाची लक्षणां नाशिल्ल्या हलकी लक्षणां आशिल्ल्या दुयेंतींची भलायकी हालूं ना जाल्यार तांकां 10 दिसां उपरांत तांची टेस्ट करिनासतना तांकां घरा धाडूंक मेळटा. चड दीस कोरोनाची लक्षणां वचना आनी ऑक्सिजन थेरपी चालूच दवरची पडटा जाल्यार अशा दुयेंतींक लक्षणां वच मेरेन आनी ऑक्सिजन थेरपी बगर 3 दीस स्टेबल उरसर दवरपाचे आनी मागीर टेस्ट करिनासतना डिस्चार्ज दिवपाचो. सामकेच क्रिटिकल आसा तांकां मात डिस्चार्जा वेळार टेस्ट करप सक्तीचे. मात सगळ्या केशींनी दुयेंतींनी डिस्चार्जा उपरांत 7 दीस होम क्वॉरंटायन रावकूच जाय. फाटली सुमार 15 मायज जाले दिसाक 50 ते 100 दुयेंती रिकवर जाल्या म्हूण मेडिकल बुलेटिनां दाखयतात ते हेच गायडलायनीच्या आदाराचेर. फोंडेच्या चडशा पुलिसांकूय टेस्ट करिनासतना डिस्चार्ज केल्यात. हे पुलिसांनीच प्रुडंटाक सांगलां. केंद्राची डिस्चार्ज पॉलिसी वापरता म्हूण आरोग्य सचिव हे पयलीं मिडिया कडेन उलयल्या. The policy says after clinical recovery and after the patient is tested negative once by RT-PCR. This is in the case of patients who were at some point severe, who were serious. In the case of all other patients, and what is extremely relevant to us is asymptomatic patients. Asymptomatic patients, mildly symptomatic patients, the Honorable Supreme Court has stipulated that the discharge policy should be in line with what the ministry proposes, which is that if for 10 consecutive days if a person is asymptomatic, person is exhibiting no signs of COVID symptoms, then the person without any test should be declared cured and should be told to move on 7 days of home isolation, 7 days of home quarantine you can call it. So this is what the policy of the Ministry of Health and Family Welfare is, dated 8th of May, and as the Supreme Court order has come now, it becomes binding on all the states. हे पद्धतीचेर विरोधी आमदारांक दुबाव. रोहन आनी विजयाचे ट्वीट करून सरकाराक प्रश्नचिन्ह. एक्टिव्ह केसींचो नंबर देवंक टेस्टी करिनासतना दुयेंतींक घरा धाडटा म्हूण रोहनाचो आरोप. विजय म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायनीचो आपल्याक जाय तसो अर्थ लावन सरकाराचो कारभार चल्ला. टेस्ट करिनासतनाच कितले अशे लोकांक डिस्चार्ज केले आनी डिस्चार्ज करतकच ते खंय वतात, तांकां कोण फॉलो करता? हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन ते आज तांचे केस लोड वाडला टेस्टिंगा खातीर आनी मॅनेजमेंट ऑफ एक्टिव्ह केसीसा खातीर. तांचे कडेन ती कॅपॅसिटी आहा, तांचे कडेन ते मॅन पावर आसा, हे सगळे प्रश्न येतात. आनी म्हाका दिसता एक व्हायट पेपर सरकारान 48 आवर्सान दिवपाक जाय. अश्यो कितले लोकांक तुमी डिस्चार्ज केले क्युअर्ड म्हणून विदाउट टेस्टिंग, हें चड गरजेचें. कित्याक जे फिगर्स बरे दिसपा खातीर फजिंग ऑफ फिगर्स म्हणटा तें सरकार चालूच दवरलेलें आहा. is clearly heading, Goa is clearly heading towards a COVID disaster. Who made Goa unsafe? हे म्हाका फक्त दिसता की गोंय एक गोंयचो फुडार आहा हो सारको बरो ना, and it is solely because of the disastrous leadership, the mismanagement and the misplaced priorities of the present government. Bureau Report Prudent.